बाबणे वेळार किरीत भशेन हे मागणे सगळ्या तुमचे पिढीचेर, सगळ्या तुमच्या निराशेपणाचेर, एकसूरपणाचेर, तुमच्या तरेकवार तुमच्या जिवितान आयिल्ल्या आडकुडीचेर, आव्हानाचेर होच सर्वेस्पर देव आपली कृपा ओतता. तुरे वेळार ह्या मागण्या वरवीं सगळ्या पिढेक, सगळ्या आडकुडींक, सगळ्या कोश्टांक फुडो करूंक तोच देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां आपलो आदार दिवं, तुमकां घोटाय दिवं. सर्वेस्परा आमी मागता तरेतरेच्या वायटाक सांपडलेल्या हे वेळार भाव भयणां पासत मनशाची मनां सगळ्या असोतांतली निवार म्हूण, पात्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सर तोराच्या सांखडे आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण, भुकेल्ल्यांक जेवण खाण पिडेस्तांक बरी भलायकी, तरेकवार पिडेक सांपडलेल्यांक तुजी घोटाय, तुजो विश्वास तांचो अदीक घोट कर म्हूण, निराशे आसुल्यांक तांकां समाधानान भर म्हूण, तुजो तांकां सांगात दी म्हूण, अदीक करून आव्हानांक फुडो करतल्यांक भियेनासतना, लॉजेनासतना काळजीदारपणान आपल्या आव्हानांक फुडो करूंक, आपल्या प्रश्नांक फुडो करूंक, तरेकवार पिडा आयलोल्यांक, महामारीक सांपडलेल्यांक, तरेकवार वशाची पिडा आयलोल्यांक तांणी तुजेरूच नदर मारून ह्या पिडेंतली उतरून नवी जीण तांकां फावो सांग. तरेकवार दुयेंसां आसलेल्यांक, तरेकवार वायट संवयांक पडलेल्यांक तांणी ह्या वायट संवयेंतली उतरून एक बोरवासो घेवन नवे जिविताक तांणी वेंगूंक, तरेकवार संवसारी वस्तूक लोबदलोल्यांक आनी अशें असोकतायेन पडलेल्यांक, पिडेक लागलेल्यांक, ह्या सगळ्या संवसारांतल्या आशेंतली, गौरवांतली, संवसारांतल्या ताडल्यांतली तांकां उतरून आत्मीक जिविताक ती वेंगूंक आनी हे तरेन एका दिसाक ह्याच पिडेक कोश्टांतल्यान तांणी खुर्साची वाट धरूंक आनी तुज्या पुता भाशेन ह्या कोश्टांतल्यान एका दिसाक जेवणपण आपणावंक. तुजो पवित्र आत्म्याचो पावस तांचेर वतय, तुजी पवित्र आत्म्याची देणी तांचेर वतय, बरी भलायकी तांकां फाव कर, तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन.